आणि सुरवातीक आमी घेतात ती हायकोर्टाची ऑर्डर नॉयज पोल्युशनाचेर जी आयल्या ती, आनी जाका लागून भयंकर बोवाळ पडला. अकस्मात कांय कडेन किनारे सामके शांत जाल्यात, कांय कडेन अजून पार्ट्यो चालू आसात म्हणून बोवाळ जाता. एक विचित्र कॉन्ट्रास्ट तयार जाला. कांय जाण म्हणटा ते बिझनेसाक बरें न्ही, कांय जाण म्हणटा ते पर्यावरणाक बरें, कांय जाण म्हणटा धंदो असोच आसपा, हें बॅलन्स. वस्तुस्थिती कितें? पांडुरंग, सुरवात तुजे कडच्यान करता. कितें दिसता? कारण वेगवेगळी मतां येवपाक लागल्या ह्या गजालीचेर. हायकोर्टान जेन्ना बरीचशी प्रकरणां हाताभायर गेलीं तेन्ना हो क्रॅकडावन सुरू केलो आनी पयली फावट न्ही, हो दुसरी फावट केला. तुमचें ऑब्जर्वेशन कितें? हायकोर्टान इंटरव्यून जावपाची खरीच गरज आशिल्ली आनी एक बरें काम हायकोर्टान केलां. कारण कायदो आसा, नॉयज पोल्युशन कंट्रोल रुल्साच्या अंडर, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आसा, सगळ्याच्या अंडर अशें आसा की रातची 10 ते सकाळी 6 पर्यंत सुप्रीम कोर्टान जशें म्हटल्या प्रमाण की त्या काळान ध्वनी प्रदूषण जावपाक जायना. पूण कायदो आसतना, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतना फाटलीं कांय वर्सां गोंयांतल्या स्पेशली कोस्टल बेल्टान, बाकीच्या जाग्यार नरकासूर बी असा कांय वेळा आसा थंय तेन्नाच आसता, कोस्टल बेल्टान गोंयांतल्या म्हणजे बार्देस आसतलो, पेडणे आसतलो, काणकोण आसतलो, साश्टी आसतलो, ह्या कोस्टल बेल्टान दीस रात धुमशनां सुरू आसतात. एक सादी गजाल एग्जाम्पल हांव दिवपाक सोदतां की कितें चल्लां तें कळटलें ताच्या वयल्यान. 2021 ते जून 2022 ह्या काळान म्हणजे 1.5 वर्सान अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनानूच 1430 नॉयज पोल्युशनाच्यो कंप्लेंट्स आयल्यात, कॉल आयल्यात. हो प्रश्न आमदार तांच्या डिलारा लोबो जी आसा तिणें हो एसेंब्लीन विचारला आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां ताका उत्तर दिलां. उत्तरान अशी म्हायती दिल्या की विजीट केल्या उपरांत अशें लक्षांत येता की ते फेक कॉल आसतात किंवा नॉयज पोल्युशन जायत ना अशें म्हणून पळया. आनी 1430 कॉल येवन फक्त 3 लोकांचेर एफआयआर जाल्ली आसा. आतां हेतूंतल्यान गोंयकारांक कितें कळपाक जाय तें कळ्ळें आसतलें. 1430 कॉल आनी तेतूंतल्यान फक्त 3 लोकांचेर एफआयआर जाल्ले आसा. म्हणजे इतल्या मोठ्या प्रमाणात जर एके अंजुना हितूनच जर कंप्लेंट येता आसत जाल्यार बाकीच्या कोस्टल बेल्टाचो विचार करा आनी कल्पना करा की कितें चल्लां आसतलें तें जर तें. वेरेज दुसरे वाटेन 2 व्हिलराच्या हॉर्नांचो आनी कसलो सायलन्सर नासता तसलो जो नॉयज पोल्युशन आसता ताचेर पुलिसांनी आमच्या फाटल्या 5 वर्सान 149 एफआयआर फायल केल्ल्यो आहा. शॉक, हे व्हेरी इंट्रस्टिंग. हे 1430 नॉयज पोल्युशनाच्या पार्ट्यांच्यो कॉल येतात. भुरग्यांक स्टडी करपाक मेळना, जाणटे थंय सीक आसतात, कोणाक ते आवाज परवडनात. हे हेजेर जावन फक्त 3 लोकांचेर एफआयआर जाता आनी रस्त्यान जे भुरगे ते मस्ती करतात तांचेर 149 एफआयआर जाल्ले आसात आमचे कडेन. हाचे वयल्यान लक्षांत येता की पुलीस आमची जी यंत्रणा आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी आसा, डेप्युटी कलेक्टर जे आसा, हे कशे पद्दतीन काम करतात ते रातीन चड सतर्क आसपा जाय, दिसान चड सतर्क आसची दिसता म्हाका. करेक्ट. म्हाका हे हांव सारको हेजेर आसा की हे आमची जी सिस्टम आसा, आमी जे परत परत जाल्ले फावट डिबेटीन आमच्या ह्या सिस्टमीचेर आमी भोवन पावता, ही आमची सिस्टम कंप्लिटली कोलॅप्स जाल्यात. किशोर केन्ना केन्ना जर बेजार जाता आसत न्ही, जाता न्ही ह्या डिबेटीन. एक गजाल आसा की आमी एक गजाल पळयल्या की रावंड टेबलाचेर घेतिल्ल्या कितल्याशांच मुद्द्यांची सरकारान दखल घेतल्या, अधिकाऱ्यांनी दखल घेतल्या आनी ताजेर कारवाई केल्या. हांव हेजेर हे करतना सांगत की हायकोर्टान जो डिसिजन दिला त्या डिसिजनाची किमान आतां तरी अंमलबजावणी जावची, इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. कारण हो आयचे न्ही, नियम आमच्या रूल आसा, सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट आसा. आतां फक्त हायकोर्टान इंटरव्यून केला आनी तुमकां जागे केल्या. जयल, these are 2 point of views. One says that okay, this is good, this is the balance. Second says that this is bad for business. How do you look at it? Yeah, Pramod, definitely it is bad for business. You know, business to tourism much effect जातलोच because we are a party destination in North Goa just party चलताले तो. But somewhere you have to strike a balance and look at living conditions of people also. Think इतले noise pollution वाढिल्ले की parties or noise pollution going to the next day early morning, to just imagine how people must be losing their sleep and peace. There are 15 days in this restrictive period which are identified as some relaxation is given for events like noise timings to was asa ban asa, including Christmas Eve, Christmas, New Year, तितून भितर दिवाळी, गणेश फेस्टिवल आसा ते ऑलरेडी रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा. 15 दीस ताज्या भायर जे जाता ते धुमशण जातली. सो तितून
जे केला कोर्टान ते एब्सोल्युटली करेक्ट. वी हॅड टू पुट अ स्टॉप समवेअर. समवेअर वी हॅड टू स्ट्राईक अ वेल. पार्टी बेगीन कमेंस करा आणि साऊंड बंद करा. पार्टी कॅन गो ऑन बट लेट द म्युझिक स्टॉप एट 10 o'clock. इंडोर म्युझिक हॅज नॉट बीन बॅन्ड. सो इंडोर म्युझिक कॅन गो ऑन. दॅट्स वॉट द कोर्ट हॅज सेड दॅट इंडोर म्युझिकाक तुका 10 o'clock बंद करचें म्हणून ना. कॅन गो अप टील. आणि उगड्याचेर 10चे उपरांत वाजोवप सारकें न्ही. सारकें न्हू जावचें. लास्टाक घूर फिरून आमी पेडण्या पावतात. कळ्ळें तुका. पयलीं जी आतां कारवाय जाली ती बी तुमच्याच वटेच्यान जाली त्या वटेच्यान. सो कितें आहा परिस्थिती. जे एक्टिविस्ट चडशे झगडटात सावंड पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट तेही तुमच्याच तालुक्यांतले. सो हायकोर्टाच्या निर्णया उपरांत परिस्थिती बदलल्या काय कितें. नंबर 1. नंबर 2 हो जो आर्ग्युमेंट आसा की मे बी गूड फॉर पब्लीक बट बॅड फॉर बिझनेस. ह्या आर्ग्युमेंटा कडेन तुमी कशें पळयता. प्रमोद, म्हाका दिसता पांडुरंग गांवकारान ज्या पद्दतीन हो सगळो इशू वेवस्थीत एक्सप्लेन केलो त्याच्या वयल्यान लोकांक हो इशू सारकोच कळ्ळा. एक म्हणजे कायदो थंयच आसा. कोर्टाक इंटरव्यून जावन फक्त सरकाराक सांगचें पडटा की हो कायदो आसा तो तुमी इम्प्लिमेंट कित्याक करिना. तो इम्प्लिमेंट जावचो. एक जालो विशय. दुसरो विशय गोंयांत कितें जाला प्रमोद. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव पेडणे तालुक्यासून येता त्यामुळे पेडणे तालुक्याचेर तुका सांगता. पेडणे तालुक्याची बीच आनी घरां ही इतली नियर बाय म्हणजे घरां जी आसात CRZाचो तुका खबर आसा सगळ्यांत चड फटको हो स्थानीक लोकांक बसलो. ती इतली क्लोज बाय आसा की थंय जेन्ना आतां ही व्हडली व्हडली हॉटेल्स आनी ज्यो पार्ट्यो चलतात तेचे इतले डिस्टर्बन्स जाता थंयसरल्या लोकांक की तूं सांगूं नजो. म्हणजे तूं इरिटेट जाता सारको अक्षरशः. घरांतलो जाणटो मनीस जावं भुरगीं जावं मनीस सांजच्या वेळार घरान वचून ताका एक मातशी शांतता जाय पडटा आनी त्याच टायमार हे म्युझीक सुरू जाता. आनी दादागिरी अशा पद्दतीची की तूं जर त्याच्या संदर्भात खंय जर कंप्लेंट केलो जाल्यार तुका टार्गेट करता. तेच न्हू ती सिस्टमीन जितले लोक आसात तो मागीर पंच आसतलो, तो कोण कलेक्शन एजंट आसतलो, तो पुलिसांचो कोण तरी दलाल आसतलो, पुलीस आसतले. ह्या सगळ्या सिस्टमीन तूं टार्गेट जाता. म्हणजे तूं कितें तरी पाप करता ते बंद करून. अशी परिस्थिती जाली. जसो जुगार बंद करपाक जो वयता ताका टार्गेट करता पळय तशी परिस्थिती ही पार्ट्यांची जाल्लेली आहा. आनी त्या खातीर ताचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट त्या लोकांचेर बसला. आनी आमकां जरी दिसता की अरे कित्याक पार्टी चलोवंक जायना जाल्यार बिझनस कसो जातलो. हांव मुळान थंय येता आतां की आमच्या टुरिजमाची आमकां एक पॉलिसी आनी आमकां टुरिजम कसलें जाय हें आमकां फायनल करचें पडटलें. गोंयांत टुरिस्ट कित्याक येतात प्रमोद. गोंयांत टुरिस्ट येतात सोरो पिवपाक. गोंयांत टुरिस्ट येतात ड्रग्स मेळटा हांगा म्हणून. गोंयांत टुरिस्ट येता हांगा वेशा वेवसाय चलता म्हणून. गोंयांत टुरिस्ट येतात कॅसिनो चलता म्हणून. गोंयांत टुरिस्ट येता रातच्यो पार्टी. ह्यो सगळ्या गोश्टी खातीरूच हांगा टुरिस्ट येता. तुमकां जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाय जाल्यार तशें कायदे करा मरे तुमी की कांय हांगा लोकांचें कांयच चलचें ना. आमकां टुरिजम बिझनस चलपाक जाय नाजाल्यार सरकार चलोवंक शकचो ना. सरकाराक रेवन्यू मेळपाक शकचो ना. लोकांनी कानान गुड्डे मारपाचे आनी पार्टी सहन करपाचे. तुमकां जर ह्यो सगळ्यो गजाली नाका जाल्यार स्वैराचारी अनाचारी समाज निर्माण करपाचो कायद्यान करा. तुमचे कायदे सांगतात अशें धांग म्युझीक बंद आनी तुमी 12 दिसांनी जर म्युझीक करतले म्हणजे कायदे कोणाक तर ते कायदे. म्हाजें म्हणणें इवन हांव तर म्हणन की तुमी टुरिस्टांक अवेअर करचे पडटले की गोंयांत 10 उपरांत म्युझीक आसचें ना. गोंयांत तुमकां भायर अशें उगड्याचेर रांदपाक मेळचें ना. गोंयांत तुमकां सोरो उगड्याचेर हे सगळे गोश्टी कितें करप आनी कितें करप ना हे टुरिस्टांक तूं सांगपाक जाय. कारण टुरिस्ट जो येता हांगा कितेंय करूंक मेळटा ह्या समजुतीन येता.